सगळ्यात पयलीं आमच्या IDC चेअरमॅनाक म्हाका दिसता तेणी चार्ज घेतात आनी सांगलें की सेंटूर फार्मास्युटिकल कंपनी आहा तेतून लोकलांक जॉब मेळना तो मेजर इशू जाल्लो आहा आनी लोकल बॉडी लोकल पंचायत मेंबर जावं किंवा स्थानीक जावं भुरगे कितलेशेच कंप्लेंट्स घेवन येयले की घेतात आनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस म्हणटात आनी रोखडेच काडटात. सो ते खंय तरी लक्षांत दवरचे आनी IDC जो आमी सद्या प्रेझंट डेव्हलपमेंट जाल्ल्या थंय आमच्या स्थानिकांक जॉब कसो मेळटलो. सो तेणी सांगला आपणाक थोडो टायम दी बसया आनी डिस्कस कितें तरी वे आउट काडया जो स्थानिकांक आमच्या जॉब मेळटले. तशेंच न्यू हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें की न्यू जर प्रोजेक्ट्स खंयचे येतात जाल्यार न्यू प्रोजेक्ट्सान जे तेंच्यांनी कितें करपाचें जे लिस्ट दिवपाचे रिक्वायरमेंट्स जे जे तेंच्या क्रायटेरिया प्रमाणे वा क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे मेळटा ते एक पंचायतीकूय धाडपाचे आनी आमकां एज अ MLA आमच्या ऑफिसान धाडचे कित्याक आमचे कडेन खुबशे भुरगे येतात जे अनएम्प्लॉयड आहा. सो म्हाका दिसता जर आनी एक तांकां रिक्वेस्ट केलें जर कनेक्टिविटी आहा जे इलेक्ट्रॉनीक सिटीच्यान जर हांगा जर कनेक्टिविटी मेळत जाल्यार प्रोजेक्ट म्हणटात ते डेव्हलप म्हणजे बरे प्रोजेक्ट्स येतले. कित्याक आतां सद्या IDC रोड यूज करता ते विलेज रोड यूज करता. विलेज रोड यूज केल्या कारणान ट्रॉलीज आनी ट्रक्स व्हडले येवं शकनात. ताका लागून व्हडले प्रोजेक्ट्स बरे प्रोजेक्ट्स येयनात हांगासर आनी ती कनेक्टिविटी जर मेळत आमकां धारगळ हायवेच्यान इलेक्ट्रॉनीक सिटीन आनी इलेक्ट्रॉनीक सिटींतल्यान IDCन जाल्यार डेफिनेटली हांगा बरे प्रोजेक्ट्स येतले. आनी इतलेच रिक्वेस्ट करता बरे प्रोजेक्ट येताना आमच्या स्थानिकांक जॉब कशे मेळटले ते इम्पॉर्टंट. आनी जे कंपनीज येतात तांकां हांव ऑनरेबल आमचे MLA म्हाजो फ्रेंड सारके आमी डिस्कस करता हेचेर खूब फावटी. ते एकूच रिक्वेस्ट आहा की जेन्ना हे बरे प्रोजेक्ट्स येतात तेन्ना तेंच्या ते कंपनीनी हांगासर ट्रेनींग तांकां दिवपाचे 6 म्हयने ते पर्टिक्युलर फिल्डान नाजाल्यार ते कितें म्हणटात फ्रेशर्स म्हणटात आनी घेयनात एक्सपिरियन्स मागतात. सो तेंच्यांनी ती ट्रेनींग दिवपाची 6 म्हयने तांकां ट्रेनींग दिवपाचें आनी जॉईन करून घेवचें. भाई आणि एक मेजर इशू म्हणजे बसीचे खूप प्रॉब्लेम आसा. बसीस जाग्यार टायमार ना. त्या संदर्भात तुम्ही कितें सो हांगासर बसींचे कितें जाला ना जे कामाक येतात पळय तांकां येवपाकय बस ना आनी वचपाकय बस ना. बसींचो इशू जाता. सो आनी जी कदंबा पळय कदंबाक एक लेटर घालपाक कोण केले लोकल्स खूप जाणांनी बंद केले कदंबाचे विश्वास दोन फायद ना. आय थिंक वी शूड आनी लोकल बंद केले मागीर विश्वास कोणाचेर ना दवरपाचो. कित्याक विश्वास कोणाच दवरपा न्ही. आमी एक बस घालपाची प्रायवेट तेकाय बिझनस मेळटले तेकाय हें मेळटलें बिकॉज कदंबा कॅनॉट तांकां तांगेली एक्झिस्टींग रूट्स आहाय तांकां मॅनेज करूंक जायना. सो आय फील दॅट वी शूड पुट अ प्रायवेट बस एंड क्लोज इट. कोणाक एटलीस्ट लोकल बिझनस मेळटले. तांकां लायनी दिना आदले जुने आहा पळय That we will take up. I will write to the RTO to give them routes. That will be an added advantage for them. To take over or to target them, but action should be in direction to make them restart. Because आहा इथे काळ जाल्यारी आहा इथे काळ दुसरी घातले आणि बरें करतले म्हणून तशें आसना तें. आहा तो मनीस जर तर घालून सोदिता परतून परत येता ताका एक चान्स दिवपाचो नाजाल्यार ते टेक ओवर करपाचें आनी आनी घेवन बसपाना. Because at least the new person can come in there. Now, other issues are there is a lot of area here which is balanced for development, but it is all under forest. So we just need to clarify with the forest how much of land they are ready to release, because forest is a big subject. तुझा ना forest म्हणून किती ते आतला बागो बिलांक सत्य ना आणि आतल्या जाल्यार मागीर तुम्ही बॉब मारतले आणि लोकूय बॉब मारतले. बॉब मारपाक आणि बॉबूय मारपाक कोणाक येना दॅट इज आवर पॉलिसी. So now we have to do that forest thing we have to tackle. If they release some area, we will take up plots. There was another issue, why make so big plots? I have no idea why such big plots are made. But I think they have not made, see if big plots were made and if they were made, why small plots are done here? There seems to be no logic. So we can take up making smaller plots and giving to entrepreneurs. Our aim also is to see that we promote local entrepreneurs. There is no question of denying for people who want to start, at least the locals. Security, they have raised issues of security. म्हणजे कोण ड्रिंक मारता सांचे बी that we will take up. We will see that something is done. Gate, I have learned that the gate also is not proper. We will put those things in order. Basic requirements are TNLA as far as seeing how best I told them to give me. I have just come in new, but one thing I will assure them, we will take something seriously of this. I cannot assure whatever they have said, whatever they want, I will be able to do.
but we will take up and we'll see how best we can settle some issues. Garbage, forest, and all this we will take up immediately. Even roads, I'll take up immediately. Whatever major damage of roads are there, we'll take up. And एम्प्लॉयमेंटाचे कितें करतलो तूं? हे सगळे सगळे भायलेच उरले अशें तेंचें म्हणणें आसा. employment, it's a long-standing problem. Not only today's, it is quite a long time that the industries are employing outsiders. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.